चवथ लागीं पावली आणि चवथ लागीं पावली म्हणटकीर तयारी सुरू जाता ती म्हणल्यार गणपती करपाची. गोंयांत खुबश्यो गणपती करपाच्यो कार्यशाळा आसात. आज आमी मुर्तीकाराक न्ही तर एक मुर्तीकारिणेक मेळपाक वतात. चलया. आमी आसा कुळ्या ह्या गावात, ज्या गावात दूधसागर देवाची सासाय आसा. आणि ह्याच गावची धूव बबिता गुरव ही फाटली कितलीशीच वर्सां जाली गणपतीची मूर्ती करता. तिका आदार दिवपाक तिचो घोव आणि तिची भुरगीं तिका मदत करतात. चल तर मेळया तांकां. नमस्कार. आम्ही ऑलरेडी तुमची ओळख एक मूर्तिकारीण म्हण करून दिल्ली आसा. तुम्ही सविस्तर तुमची ओळख सांगा. हांव बबिता पुंडलीक बांदोडकर, मुळवी बांदोडकर, लग्ना पयलीं. आनी आतां हांव लग्न जाले उपरांत बबिता हरी गुरव लग्न करून जांबवले दिलां. आनी आमी पयलीं गणपती स्टार्ट केल्ले पळय पापान हांगा स्टार्ट केल्ले. पापा आमचो बांदोड्या गावडे पुंडलीक बांदोडकर, मुळवी बांदोडकर. तो थंय करतालो. मागीर तो हांगा कामाक लागून हांगा येयल्लो. मागीर कामा निमतान हांगा येतकीर थोड्यांक अशी खबर आशिल्ली की तो थंय गणपती करता. मागीर ताणें कितें केलें म्हणजे सगळ्यांची फोर्स ताका म्हणजे वांगडचे आनी तूं हांगा कर रे आपा म्हणा ताका हांगा, तूं हांगा कर रे म्हणटकीर ताणें मागीर करपाक स्टार्ट केलें. आनी तशेंच मागीर न्ही तो रिवणां करतालो. रिवणांय करी आनी हांगाय बी कसो मॅनेज करतालो तो आमकां खबर ना. आमी ल्हानपणी तेन्ना आमकां कांय खबर ना. आमी फक्त असले हात आनी कितें तसलेंच करून दिताले. तांकां तुमचे बापायकून तुमी शिकले. हय, पयलीं तो करी तेन्ना काका म्हाजो आनी तो दोगूय मेळून करताले. मागीर तो हांगा येवन एकटोच करूंक लागलो. आनी मागीर हांगा आमकां आनी मेल सपोर्ट कोण ना. आमी तिनूय भयणीच, प्राजक्ता पांडुरंगांव, सुनीता, वनिता रघुनाथ प्रभू आनी हांव बबिता गुरव. तिगाय मेळून आमी म्हणजे एकामेकाक हेल्प करून करतालीं. जेन्ना पापान आमचें स्टार्ट केल्लें इन 1967 ते 89 पर्यंत ताणें म्हणजे आमकां कसल्या हितून कामाक म्हणजे आमकां फोर्स करूं ना. म्हणजे हांवें तेन्ना शिक्षणूय बी न्ही म्हणटकीर तो आमकां समजेर असो यो कर म्हणून ताणें केन्ना म्हणजे तें कॅरी फॉवर्ड आमी करतलीं अशें केन्ना इमेज करूं. कित्याक आमी तिनूय भयणी आशिल्ल्या कारणान 67 तो करपाक लागलो पळय हांगा 89 पर्यंत ताणें केलें. आनी 89 चवथ बी जाली आनी ऑक्टोबरान तांकां एक सिवियर एटॅक आयलो. आनी एटॅक येवन तो म्हणजे तिनूय एटॅक वांगडाच आयले. तो सर्वायव जाल्लो. मागीर तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें फुडें काय आनी आतां आमचे कडेन चवथ जावची ना. म्हणजे आमकां काय भितरलें कांयच कळना. मागीर व्हडली भयण म्हाजी ती कितें म्हणपाक लागली त्या वर्सा आतां लोकांक म्हणजे थोडी माती आशिल्ली सगळें आशिल्लें न्ही आमी पळोवया ट्राय करून जाता जाल्यार नाजाल्यार भायले तरी हाडून आनी त्या वर्सा आमी करुया अशें म्हटलें. आनी आमी तांकां हाडून दिले भायले आनी थोडें तेणेन केलें भयणीन. तेन्ना सुद्दां हांवें तर लक्ष घालूंकूच नाशिल्लें, म्हाका कळनाशिल्लें. पेंटिंगा वेळार मागीर मातशें ब्रश घेवन बसतालें. जाल्यार मागीर तें करीत आशिल्लें. 94 जेन्ना एक्सपायर्ड जालो पापा परत आमचेर तोच हें येयलो. म्हणजे आतां आमी फुडें कशें व्हरपाचें. 5 वर्सां तो हातरुणार उरलेलो आनी मागीर 94 परत आतां कशें म्हणजे हें ना न्ही आमकां दादलो मनशाचें हेल्प कोणाचेंच ना. मागीर आतां कितें करया मागीर तें अशें म्हणजे खंय माती मेळटा कितें मेळटा ती विचारून मागीर सावंडेचो एकटो आमकां हांगा माती बी हाडून घालपाक लागलो. आनी हांव तेन्ना थंय कॉलेजीक वचना तेन्ना मागीर अशें कोणा कडेन विचारून चवकशी केली मागीर आमकां हाडून दिलें तेणी. आनी भयण करतालीच न्ही म्हणटकीर परत एकदां लोकांनी आमकां फोर्स केलो. तो बरो नाशिल्लो पापा तेन्ना तुमी चालूच दवरला न्ही तेन्ना आतांय तुमीच दवरा वांकडे तिकडे सुद्दां जाल्यार हें ना म्हणून. आनी चड करून आमकां लोकांचो हें आसा सपोर्ट. तेंचे शिवाय काय आमी आनी कोणाक करून दितले आशिल्ले. आतां चडशे पापाच्या टायमा वयले एक्सपायर्ड जाल्या पण तेंचे भुरगे तेंच्यांनी खंयच्यांनी हाडल्यार जाताले पण ते आजून हांगच्यानूच व्हरता. आनी आमी पयलीं पापा टायमार न्ही म्हणजे बरें आशिल्लें 120 सुमार. मागीर
ब्रॉड गेज हांगा येता रेल्वे लायन ब्रॉड करताले तेन्ना ते हितूंतल्यान लोंडा आनी केसरलो थंयच्यान बी येताले लोक गणपती व्हरपाक. तेन्ना मागीर आमी तांकां चलत येवन व्हरताले 4 दीस पयलीं. तांकां मागीर आमी उतर दिलें की तुमी खंयच्यानूय पळयात. म्हणजे तेंची अशी मेंटेलिटी आसताली की ज्या जाग्या वयल्यान व्हरता थंयच्यानूच व्हरपाचें. मागीर तांकां आमी जावन सांगलें. मागीर एकदम 20 दीस सुमार मायनस जालें. पण हेवटेन परत वाडलें. खूब म्हणजे हांगा लोकलिटी वाडली. अंदाजे तुमी आतां कितलेशे गणपती करता? आतां हांव न्ही हांगा 140 सुमार आमगेले हांगा जाता. दर वर्सा 140? हय, म्हणजे हे हांगा 140. हय. आनी भयणीले थंय भयण मागीर न्ही तिस्कार लग्न करून दिल्ली. ती थंय करता गणपती? म्हणल्यार म्हाका हेल्प म्हणून करताली न्ही हांगा येवन. मागीर तेजो मिस्टर एक्सपायर्ड जालो. ते हांगा भुरग्यांक लागून येवपाक पावना जालें. मागीर आमी ताका थोडीशी माती व्हरून दिताली. ते मागीर थंय करपाक लागले. म्हाज्या येता म्हाज्या शाळेंत. मागीर थंय ते गेले. थंय सायडीन कोण कोण आशिल्ले पळय तेंच्यांनी ताका फोर्स केलो. म्हणटकीर ते गेले थंय 40 जाले आतां. हय तुमी करता? ते करता. पूण अशें ते गेले हांवें खंयच मेन्शन करूं ना. म्हणजे खंय वचपाचें जालें आनी कितें जाल्यार म्हाकाच वचचें पडटा म्हणून ते मागीर तेगेलें नांव अशें मेन्शन जावना. हांव आतां फर्स्ट म्हणटा पूण ते फर्स्ट. पयलीं ती करपाक लागली. तुमचे तिगाय भयणी भितर आनी तेच असो म्हणजे हे अशें आमी फुडें हें करूंक नासलें. आतां कोण कोण येता आनी आमगेले हे व्हरता हे बायट्स. मागीर आतां मुर्तीचो खंयचो भाग तुमकां करपाक डिफिकल्ट लागता? हांव करूंक जेन्ना शिकला पळय तशें हांव सायडीन भयणील्या सायडीन बसून बी अशें करपाक शिकलें ना. पूण सामकें मोस्टली सोंड आनी कान ते करपाक मागीर तेजे म्हणजे कशें लावप कितें करप ते विचारूनच मागीर सपोर्टान. आनी ते आतां कान आनी सोंड बी आतां जाता सारकी. तरी सुद्दां म्हणजे तेजी स्पीड बरी आसा. 1-2 वरांनी ते करूंक शकता. म्हाका 5-6 वरां लागता. तितले म्हणजे हे जायना पूण आतां करता तितले बेगीन स्टार्ट करता. ते चवथीकूच दिवं जाय म्हणटकीर करचेच पडलें कशेंय जाल्यार. सारकें. आतां पीओपीचे चडशे गणपती लोक व्हरपाक लागल्यात आनी गव्हर्मेंटान आतां बॅन केला पीओपी नाका कित्याक ते उदकान सगळे वयर फ्लोट जाता हें जाता. तुमी सामके मातयेंतले करतात. तुमकां अशें केन्नाच दिसलें ना आमी बी पीओपी करया जावं ना? आनी हांवें न्ही आज पर्यंत आतां आमी 3 भयणींनी जाता तो पर्यंत आतां आमकां घोवाचोय सपोर्ट आसा भुरग्यांचोय सपोर्ट आसा सगळ्यांक. मागीर ती आतां जेन्ना व्हडलीं जालीं म्हणटकीर चल आमी आसा तो पर्यंत आमी करुया. पापाचें आर्ट म्हणून आमी दवरला सांबाळून. म्हणटकीर पीओपीचे ते हाडून ते कोणाक दिवच्या परत हांव बिझनेस म्हणून करचेंच ना. हें जाता तो पर्यंत उबें आससर करतलें अशें म्हाजें हें आसा. पूण हालींच मातशें हांव खुबश्यो डिफिकल्टी म्हणजे हेल्थ प्रॉब्लेम जाली तितून मातशें आतां चड टायम लागता. तरी सुद्दां म्हणजे चल गणपतीच करून घेतला आमची कामां. तेन्ना तेजेरूच विश्वास दवरून आतां हात घातला. आनी परत भयण आतां येतली ती मागीर पेंटिंगा वेळार. आतां भुरगीं शिक्षणाची जाल्ल्या कारणान अशी सगळीं वांगडा मेळना न्ही. पूण ती पेंटिंगा वेळार सामकें आपलें कॉलेज हें तें सगळें सोडून म्हणटा तशें तें मागीर हेल्प चड जाता. आनी आमी काय कितें आतां आमीच तिगां करतलीं म्हणून नाशिल्लीं. म्हाज्या घोवान चड सपोर्ट दिलो मिस्टर हरीश गुरव. तो जामावले. पण हांव हांगा आईल्या घरान आसता म्हणटकीर तो धुव कुळेची धुव आनी परत लोकांनी म्हणजे लग्न जालें सुद्दां जाल्यार कितें जालें गणपती करून चल मुगो अशें जालें. म्हणजे म्हागेली फॅमिली घोवाली फॅमिली तेंच्यांनी चड हेल्प दिलो. नाजाल्यार हांव चवथीक थंय जेन्ना वता गणपती दिवन रातचें पूण तें ती म्हाका खा जेव आनी न्हीद गो टायर्ड जाला अशी म्हणणारी फॅमिली म्हाका खंय मेळची ना. कित्याक बायल मनीस म्हटलें घरान अशें म्हणजे कितें आसा देवाचें कार्य जाल्यार बायल मनशाक पयलीं हें आशिल्लें न्ही कितें तरी करूंक जाय निवळ करूंक जाय आनी कितें तसलें म्हाज्या कांयच म्हणजे म्हाका कोणेच कांय म्हणूंक ना. म्हणजे हांव सामकें आयत्या हेजेर वता आनी सामकें रेस्ट घेवपाक गेल्ल्या अशें मागीर रेस्टूय घेता. पूण खुबशें म्हाका म्हणजे कितें तरी मिस जाता. पूण दोनीय मेळयतले जाल्यार जायना. फॅमिलीचो फूल सपोर्ट सामको मागीर जाव ते सगळें म्हणजे एक म्हणजे चल कोणेच कांय केन्ना म्हणना म्हाका. कित्याक ना जाल्यार अशें जातालें तूं थंय करता आनी येयना मुगो असलें बी केन्नाच ना. मी कॉमेंट सुद्दां हसून सुद्दां कॉमेंट केन्नाच केलें.
तुम्ही कशे तरेन तुमच्या मिसेसीक मदत करतात? माती पयली फुगो घालता, फुगो घालून ती पांयान माडयता, मागीर ती मशिनां घालता आनी मागीर साची भरता. मशीन, तुम्ही आता मशीन म्हणले पळय, तुम्ही पयलींच्यान मशिनानूच करताले काय आता? आतां 2 वर्स जाली ते मशीन हाडला. तेजे पयली पांयान माडयताले, दोड हे करून ते रेडी करताले. तुमकां गणपती करपाक कळना? तशें म्हाका जमना, म्हणल्यार सोणी बी लावपा, हात बी लावपा, पूण ते हांव अशें हातीन रेडी करून ताका दिवपाक शकता मोल्डाक. आता तुम्ही गणपती करतात, तुम्ही कामगार दवरल्यात? बगीचालो मिस्टर म्हणून हांव ताका फुल हेल्प करता, आनी कोण भायले हाडून लेबर घालप म्हणल्यार म्हाका तें कळना, म्हणल्यार अशें ते बुरशीपणां करता म्हण तें म्हाका नाका. म्हण हांव म्हाजी ओन कितली शक्तीन जाता पळय तशें हांव हेल्प करता. तुमका एक असो अभिमान सो दिसना आपली बायल कलाकार इतले गणपती करता आणि इतले कडेन तिची वळख आसा, तिची नामना आसा, पेपरार नाव आयला, तुमकां कशें दिसता? बायल मनीस म्हणून म्हागे मिसेस गणपती करता म्हणून म्हाका बरो अभिमान आसा म्हाका, आनी गोंयभर ती नांव आसता. ध्यानात मागीर भुरगीं बी सपोर्ट करता. ह्या कार्या खातीर तुजो भावार्थ कितें आसा? मेन म्हणल्यार हांव माती करता तेन्ना पांय धुवता आनी गणपतीचे हात घालता. आनी म्हाका असो अनुभव येयला की तर कितें कवची खिळो बी आसा न्ही तो पांयाक केन्नाच लागना. पयरचोच एक अनुभव की भितर खिळो पडला तो म्हाका फील जालो, म्हणल्यार तो आमी पावड्या मारतात खिळो, चुकून म्हाजे कडेन पडलो थंय भितर. तो हांवें मिसेजी सांगलो पडला भितर, तो केन्ना हें मेळटा पळोवया. म्हणल्यार हांवें माती हे करून मशिनाक घालून काडली सुद्दां, पूण तो म्हाका जेन्ना साचो पडटा पळय तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो. म्हणल्यार हाती लागलो ना म्हाज्या, टच जालो ना, कांय इजा बी कांय अशें जखम कांयच जालो ना. आनी जेन्ना मुर्ती हांव दिता पळय टेबलार प्रत्येक हाडून व्हरून दिता, आनी तेन्ना वायट कितें घडपा आसा पळय ते मुर्तीचेर कळटा. जेन्ना ती मुर्ती ताका दिता पळय ऑलरेडी हालपा लागली, म्हणल्यार ती बसकेन हें जालें पळय, ते आमी रेखणी बी करता पळय तेन्ना ते परफेक्ट तेजेर आसता न्ही, बसकी सारकी आसता. ताका दिता पळय तेन्ना ती हांव हें जावपा लागलें पॅकींग करतना. मागीर रोखडेंच हांव मिसेसी सांगलें की थंय मुर्ती म्हाका दिता तेन्ना म्हणलें म्हाका तुजें हें जालें, तेंगे घरां कितें तरी घडपाचें आसा, पूण तें ऑलरेडी तेंगे घरां घडलें. ते म्हाका तेजे वयल्यान हांव तेका हेका सांगता, म्हाका तो खूब अनुभव येयला. म्हणल्यार मुर्ती सांगता कितें जावपाचें आसा, विघ्न हरता. पयलू म्हाका तें मातशी प्रेशराची जाली पळय, एक हय तितूर एक कितें अशें म्हागेलें वायट कर्म कितें आसतालें, पण तें म्हाका देवान तितूर सेफ केलो. म्हणल्यार एक म्हणल्यार हांव सेफ जालो आनी परत आतां ह्या सिजनाक म्हाका आनीक पावर येयलो. पूण गेली मिसेसी मातशी इफेक्ट जाला. व्हड काळीज लागता म्हणपाक की आपलेच कितें तरी वायट कर्म आसतले आनी तेका लागून जाला आनी आपल्याक आतां फोर्स आयला, व्हड काळीज लागता हें म्हणपाक. सो आतां तुमी इतल्यो मुर्ती करता, ते एक एक मुर्तीक वेगळेपण येवपा खातीर तुमी कितें करता? वेगळेपण म्हणजे पयली पापा आमचो फूल हातीन म्हणजे कॅलेंडर दाखयलें, कोणें फोटो कसलो दाखयलो हुबेहूब तसो करी, पूण तितली फायन आर्ट्स आमगेलें जायना. तरी सुद्दां आमी कशें तरी म्हणजे करपाक सोदता. लोक येवन सांगता आपल्याक अमकोच जाय, पेट्याचो जाय, मरावयलो जाय आनी कोण फुलाकलो जाय, तेन्ना मागीर आमी तशें करतात. मुर्ती करतना अशी मजेशीरशी गोश्ट तुका जर याद येता जाल्यार? मजेशीर म्हणल्यार पयलीं आमकां इतलें सुद्दां भान नाशिल्लें, ते बोट गणपतीचे 5 आसता काय 6 आसता ते म्हणजे तितलें हें ना, एक एकदां बाय मिस्टेक 6 जावन सुद्दां पडलेलें आसा. आनी मागीर आमी म्हणजे जेन्ना पेंट मारता तेन्ना मागीर मारच्या पयलीं दिसलें न्ही, म्हणजे मागीर कार्विंग करून तें काडून सारकें केलां. म्हणजे हें नाशिल्लें न्ही भितर तेन्ना, गंध नाशिल्लो. तें आतां प्रेस करता करता एक चड सुबेज जालें कार्विंग करता आसतना, तसलें जालां. आतां जावना, पयलीं फर्स्ट टायम. कितलेशे गणपती केल्ले आसा? आतां तेच म्हणजे वाडोवन वाडोवन आतां भयणीले ते तिस्कार उजगांव तिस्कार आनी कुळ्यां मेळोन आतां 180-185 सुमार जाताच. 180? हय. मागीर कशें मॅनेज करता तुमी सगळें? मॅनेज म्हणल्यार आतां पळय करपाक आमी जेन्ना हात घालता तेन्ना पयलीं माती फुगोवची पडटा आनी तेका म्हाका फुल्ल सपोर्ट घोवाचो आसा. म्हणजे ती माती फुगयतना आमी म्हणजे पावस तेन्ना पडना, पण एप्रिलान बी फुगत घालता तो. आनी ती सामकी म्हणजे मोव आनी करून बांदून करून दवरता.
तें काम हार्ड आसा पूण तें करतले जाल्यार भायलो कोण मनीस हाडून आमी करपाक लावंक मॅन शकना. पॉवर कोण ना, तुम्ही फक्त फॅमिलीची मुख्य करता. फॅमिली आनी नाय म्हटल्यार तांकां भायल्या लोकांक तितली हें खबर ना न्ही. हम्म. आतां माती धोडावपा पासून ती अशें बायंडींग जावं जाय म्हणून चिकटसाण येवपाक धोडावची पडटा, पांयान मळची पडटा. तेका आमी असो म्हणजे कामगार घालून करतली म्हणून केन्नाच विचार करूं ना. तेणें आपल्याच्यान जाता तशें केलां. तेकाय हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्ले तरी सुद्दां आतां आवय तोच सामको म्हणजे उमेदीन. आपल्या आपूण उमेदीन कितें तरी करूंक सोदता आपुणूच. हम्म. आनी तेजे हेल्प म्हणजेरूच आमी फुडें सरली न्ही. तेणें तर मातशें हें जाल्लें जाल्यार पॉसिबलूय ना. आता कितले दीस पयलींच्यान तुमी गणपती करपाक सुरवात कर? गणपती आमी मे म्हयन्यान करता 15 एक तारीख. 2 महिने पयलीं. हय. मे म्हयन्यान केले मदीं कितें प्रॉब्लेम जाता सारकें. त्या खातीर मागीर ते आमगेले सारकें मॅनेज जाता. आनी 15 ऑगस्ट म्हणजे 15 ऑगस्ट हम्म. ती चवथ सप्टेंबरान येवं ऑगस्टान येवं म्हणजे आमी कशें तरी एडजस्ट करून म्हयनो आमी पेंटाक दवरताच. म्हणल्यार 15 ऑगस्ट ही डेडलायन दवरता हय एक. हय. कित्याक मागीर पळय लायट गेल्ली आसता आनी कितें जाल्लें आसता म्हणजे ते सारकें. मागीर जायना न्ही मॅनेज. आनी असले काम काय बेश्टे काळखान आनी हितून ना. करपाचें ना. हम्म. इलेक्ट्रिसिटी आनी हें तें जायत न्ही. म्हणटकीर ती झाडां पडटा पडझड जाता म्हणटकीर आमकां तें सारकें म्हणजे हें करून मॅनेज करचेंच पडटा म्हयनोभर पयलीं. 2 म्हयने पयलीं मातयेचें करता मागीर पेंटिंगाक 1 म्हयनो दवरता. आता बायल मनीस म्हणटकीर सगळे घरातली कामां आनी तितून भितर तुमी आतां गणपतीय करतात. सगळे कशें मॅनेज जाता? लायक रातची जागरणां काय सकाळ फुडें बेगीन उठून रांदपाचें आसता, भुरगीं कॉलेजीक वता तशें तुमी म्हणलें. तांकां सगळे टिफीन कशें मॅनेज जाता? आतां म्हणजे अजून तशें आमगेलें सेट जावंक ना पूण अशें एक दिसाक 2 तरी करतले म्हणून मनान धरून करपाचें करतात. तितून मागीर सकाळचें तांकां भायर सरल्या उपरांत मागीर ती आमच्या घरांतलें काम करून मागीर आमी म्हणजे आमीच उरता न्ही घरान दोगां मागीर आमी स्टार्ट करता. आनी सांजचे म्हणचे नाय जाल्यार जागरण आसात 12 तरी जातात. हातीन घेतलेलें काम काय तशें इनकम्प्लीट दवरूंक मेळना. तेका म्हणून हें म्हणजे अशें आतां हो घट जाला एका घट जाल्ल्यार परत दुसरी खंयची माती म्हणजे हात जावं तकली चिकटयतले जाल्यार ते कितल्याच हेजेर आसूं जाय न्ही. समज हांवें ही फाल्यांक दवरली ते घट जाता परत मागीर लावपाक त्रास जाता. म्हणजे ते हातींतलें काम जाल्या शिवाय जेवपूय जायना आनी खावपूय जायना. म्हणजे कितले लेट सुद्दां जालें जाल्यार परत दुसरे दिसा उठपाचें उठतातच करपाचें करतात. पूण पेंटिंगा वेळार मात सामकें जागरणां जाता. आनी एक प्रश्न म्हणल्यार शिवराक रावता तुमी? हय. मागीर श्रावण सगळें जालें परत गणपती पावन अनंत चतुर्थी जाता 11व्या दिसा मागीर जेन्ना सगळें पावन जाता तेन्ना मागीर आमी नुस्तें हय पूण ते सुद्दां त्या रातचे खायनात दुसरे दिसा. आतां गणपती साच्यातल्यान काडलो न्ही मागीर तेजे नंतरचो प्रोसेस कितें? प्रोसेस म्हटल्यार आतां पळय टायम आपल्या सेव जावं जाय म्हणून आमी साच्यातले काडटा. ना जाल्यार पयलीं ते थोडे आशिल्ले म्हणटकीर हातीन फूल करपाचे ट्राय करतालीं. आतां सगळें आपापल्या कामाक बिजी आसा म्हणटकीर ते आतां साच्याचें हेल्प घेवचें पडटा. पूण साच्याक काय सगळेंच येता अशें ना. म्हणजे एका तकली येता एका गणपतीक तकली येना हातूय येना म्हणटकीर तो अशें म्हणजे कावंटींग कशें जाता 2 वरां लागता 3 वरां लागता 4 वरां लागता एक गणपती करपाक. एक गणपती हय. करपाक 4 हय वरां 4 वरां एका जाग्यार बसून फक्त हे करपाक पेंटिंग सेपरेट. पेंटिंग सेपरेट म्हणजे ते मागीर हें आसा न्ही स्टेप बाय स्टेप म्हणजे मागीर सुकल्या उपरांत मागीर तेजें म्हयनोभर आमी पेंटिंगां दवरता. पयलीं व्हायट मारता बॉडी कलर शेडींग केस मागीर रेखणी घेवन बसता कित्याक रेखणी करपाक आमगेले मातशे मेंबर कमी आसा. ब्रश पेंटिंग स्प्रे पेंटिंग ती करतात. उखलून दवरचें पडटा एक गणपती 12-13 फावटी उखलचो पडटा. हय जड आसता कित्याक मातयेचो आनी परत तेंचे तेच उखलून घेता कित्याक एकदां कितें जाता सगळीं आपापल्या कामान बिजी आसता. आनी ते जाता एक आतां कितले पयलीं ब्रश पेंटिंग आशिल्ली आतां स्प्रे पेंटिंग आयिल्ल्याक मातशें बरें फास्ट जाता आनी एट्रेक्टिवूय दिसता. आनी ते दिसोंक जाय म्हणून आमी सामकी म्हणजे मेहनत सामकी घालता भितरूच. ते बारीक काम करपाक दोळ्याक त्रास. हय तेका सुद्दां म्हणजे आतां कशें एकदम कंटिन्यू बसतलें म्हणून जायना. अशें रेस्ट घेवन म्हणजे मातशें मायंड हें जावपाक जावपाक लागून मागीर थोडे दोळे करता म्हणसर थोडे मागीर पेंटिंग स्टार्ट जावं तांकां कितें उखलून दिवपाचें जाल्यार. आतां निमाण्या आमी पावण्यार पावले आसा कार्यावळीच्या. म्हाका एकूच विचारपाचें आसा तुमकां की आतां POPचे चडशे गणपती येतात आजून येतात. गव्हर्मेंटान ताचेर बंदी घालून सुद्दां आजून आमकां दिश्टी पडटात. पोरूं सुद्दां आमकां दिश्टी पडला
POPचे गणपती आणि सेम व्हिडिओज ते रिल्सा मार्फत शॉर्ट्स मार्फत आमकां फेसबुकार इंस्टाग्रामाचेर दिश्टी पडटात सगळे गणपतीचो तो अपमान वयल्यान बीन काडून सकयल उडोवप एक अपमान तुमकां कितें दिसता हेजेर कितें आनी तुमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपाक सोदता? हे जे आता पीओपीचे हाडटा एट्रॅक्टिव्ह दिसता म्हणून लोक अट्रॅक्ट जाता, लोक मेळो जाय म्हणून ते घेवन सोडटात. तेंच्यांनी तर खंय तर बॅन हाडीत जाल्यार असलें पॉल्युशन जावचें ना, तेजो अपमानूय जावचो ना गणपतीचो आनी सगळें सुरळीत जातलें. कित्याक हांगा म्हणून आतां नाच म्हटल्यार आमचे मुर्तीकार आसात, कॅरी फॉरवर्ड केला, कोणें आपल्या बापायले आज्याले अशें कंटिन्यू केला ते आसाच. हांव कितें म्हणटा, इतले जे आतां आमकां जर ते पीओपीचे हाडटा आसतना ते खंयच्यान येता तेच आमकां खबर ना. आतां ऑलरेडी शॉपांचेर आयिल्ले आसतले पूण तेजेर कोण उलयय बी ना आनी काय ना. आतां आमकां एक नवेंच हें येयला, पॉल्युशन जाता म्हणून मुर्तीकारांनी आतां कसले तरी फॉर्म भरपाचे. आमी कालूच गेल्ली पणजी, जाल्यार ते रजिस्टर करपाचे म्हणून. तेजो आनी म्हाका कांयच हेंच कळोंक ना, कसो अर्थूच कळोंक ना. मागीर कितें म्हणून पयलीं आमकां ऑनलायन कर म्हटलें, ऑनलायन केलें, मागीर तेंच्यांनी आमकां थंय यो म्हटलें, थंय गेली. पूण तेजेर आमचें कितें येता ते हेजेर आमी तर माती कालयता, माती दोडायता, सगळें करपाचें करता, जाल्यार आमकांच कित्याक हे? हय तेंकां काय ना. आतां ते जर तेजेर तर चड एक्शन घेवपा आसा जाल्यार ते येवंकूच दिवंक जायना आशिल्लें. आतां हे स्ट्रगल करतात गव्हर्मेंट, 4 वर्सां जालीं पीओपीचे बंद करात, कोणी आडेकडे हाडटा ते बंद करात अशें म्हणून आमकां सांगतात. ते चॅकपोस्टार जेन्ना येता तेन्नाच तेंच्यांनी हाडूंक जाय न्ही, आमी खंयचो हाडयतली? नाल्यार लोकांनी तरी बंद करूंक जाय. लोकांनी जेन्ना बंद केले जाल्यार लोक हे पीओपीचे घेवपाकूच ना न्ही. आनी परत आमी काय कोणाक बोट दाखोवन तो कोण तो एखादे बिझनेस म्हणून करता, तेजे पोट आसा म्हणजे तेका काय आमी वचून ब्लेम करूं शकना न्ही. म्हणजे तेजेर विचार गव्हर्मेंटानूच करपाचो. जो अपमान जाता गणपतीचो, परत आमचोय तितून अपमानूच म्हणपाक जाता. कित्याक आमी तर घाम गळोवन करता आनी ज्यो फॉर्मेलिटी करूं जाय त्यो आमी करीतच आसा आनी तेंकां काय कांयच येना. म्हणजे हे नेमकें आतां कोणाक हे पीओसी जी आमकां काडूंक लायल्या ती कोणाक काय म्हणून. परत ते येता तेन्ना चॅकिंगाक येता, हय गोवा हँडीक्राफ्टांतल्यान येता. परत हे कितें म्हणल्यार गोवा हँडीक्राफ्ट पणजी, मागीर ते येता म्हणजे चॅक करपाक. परत पॉल्युशनाचे येता, मामलेदार, कलेक्टर, ते सगळे येवन वता. म्हणजे हे रजिस्टर्ड आसा? हय रजिस्टर आसा. ओके, कार्यशाळा रजिस्टर्ड आसा. आनी परत न्ही आमकां अशें म्हणजे आतां तेंच्यांनी प्रत्येक गणपती फाटल्यान 200 केल्या. पयलीं 100 आशिल्ले, आतां 200. आनी ते तर सामकें हेल्पफूल जाला. गोवा हँडीक्राफ्टांतल्यान आमकां मेळटा पळय, तेंच्यांनी आमचे बरें चिंतून केलाच माती जावं पेंट हाडपाक म्हणून. पूण ते न्ही आतां रायट टायम, हय हय हय, आनी रायट टायमार दिता. आनी जे आमी मिडल क्लास आसा न्ही तेजे तर सगळ्यांक म्हणजे फायदोच जाता. आनी तेंच्यांनी हेल्प आनी बरें बेगीनूच दिवंक लागले. आतां पयलीं ते तेंचो प्रोसेस जाता म्हणल्यार लेट जाता, आतां पयलीं म्हणजे माती हाडपाक आनी. आनी परत आनी एक सांगूंक सोदता, पीओपीचे बंद जावंक जाता, मुर्तीकारांक न्ही मातयेचो खूब प्रॉब्लेम जाता. ती माती लागीं मेळना. मांद्र्या आनी बिचोले आनी मया तसली करून ती माती मेळटा. हय ट्रॅव्हलिंग आसा, परत लोडिंग अनलोडिंग, आनी ती काय कितें कायल भर आमचे कडेन काय उखलना, खोरें मारलें जाल्यार ती चिकट, म्हणजे ते जायना, म्हणजे मनीस जाम पडटा तितून. इतले तर पयशिल्ल्यान हाडटा म्हणटकीर चल एका वर्साक हाडून ट्रान्सपोर्टाचें जायना म्हणटकीर मोठेच कितें तरी ट्रक भरून हाडचो पडला. परत तितून आमकां न्ही फातर मेळटा, अशें म्हणजे पॉलिश करपाक त्रास जाता. एक एकदां आमकां ते माती सामकी म्हणजे पाडूच मेळटा, पूण ती आमी ओडोवंक शकना कित्याक सायड बाय आमकां दुसरी मेळना. त्या वेळार आमकां म्हणजे त्रास तसले पडटा. गव्हर्मेंटान इतली हेल्प करता. हय ते हांवें माती हांवें तेच म्हटलें, म्हणजे तुमी आमकां कोण ते अनुदान दितात न्ही, ते ना दिलें सुद्दां माती खंयच्यानूय आमकां अवेलेबल करून दियात म्हणून. तो एक खर्च उरलो आनी हे अनुदानाचेच तुमी दवरात आनी माती आमकां खंय म्हणजे आमी चल अमके कडेन आमकां दवरल्या अशें म्हणून आमी थंयच्यान हाडूंक शकता. आज आमच्या बापायलो धंदो आमी 3 भयणींनी फुडें पावयलो आनी ती माती खंय मेळटा कितें ती आतां आमकां खबर आसा. पूण ही भुरगीं आतां सगळीं कॉलेजीक वचपाचें आनी कितें, पूण आमी सांगपाक शकना म्हणजे ती फुडें व्हरतलो धंदो काय ना म्हणून. तेंकां काय भितर लगतूच ना न्ही.
मातयेक लागून एका तेका प्रॉब्लेम जातलेच ते फुडें तेजेर कितें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची, मुर्तीकारांची सगळी कलाय उरची, पॉल्युशनूय न जावचें आनी गणपतीचो अपमान न जावचो म्हणून तेंच्यांनी कितें काळजी घेवन आमचे जे हे मागणे पूर्ण केल्यार पुरो. आणि लास्ट म्हणल्यार बिंग अ चली म्हणल्यार हांव एक चली भुरगी जावन म्हाका तुमचेर खूब अभिमान आसा, प्रावड फील जाता कित्याक एक बायल मनीस जावन तुमी भुरग्यांकूय सांबाळटा, तुमचें घरूय सांबाळटा, त्या भायर तुमी गणपतीच्या हितून आसा आनी गणपती करप हे इजी गोश्ट न्ही, हेका खूब त्रास लागता आनी जशें तुमी सांगला त्या प्रमाणे लायक हॅट्स ऑफ म्हणपाक तुमकां आनी देव बरें करूं. परत एक आतां हांव सांगूंक सोदतां भुरग्यांची नांवां, कित्याक ती आमकां हेल्प करता आनी खंयच तेंचें नांव मेन्शन जायना म्हणटकीर हांव पड्ड्या फाटले पड्ड्या फाटले हेल्प करणारे असतात न्ही ते मेन सामकें हांव करतलें आनी परत भयण आनी हांव दोगांच करतलें म्हणल्यारूय पॉसिबल नाशिल्लें. भुरग्यांचो चड सपोर्ट आसा कित्याक पेंटिंगाक तर आतां तेंचे नवे नवे टॅक्निक्स, कलर कॉम्बिनेशन पोतान सगळें. आमी पापा टायमार न्ही फक्त ब्रश हातीन घेवन पळयल्लो, ब्रश पेंटिंग कॉम्बिनेशन बी खबर नाशिल्लें, ऑरेंज खंय घालप आनी येल्लो खंय घालप, पण ती सामकी स्टेप बाय स्टेप भुरगीं. हय एक लायट एक डार्क नांव अशें कितें भुरग्यांची? भुरग्यांची म्हटल्यार मागेल्या भुरग्यांचें नांव तन्मयी आनी रुशिता, परत व्हडल्या भयणीचें नांव प्राजक्ता गांवस, तेजे भुरग्यांचें नांवां गणराज आनी गायत्री, आनी मदली भयण एक आसा ती फुल गोल्डन घालपाचो हे तेंचो, म्हणजे ती रातीचो दीस करून सुद्दां जाल्यार चल करुया, तेन्ना म्हाका मातशें रेस्ट दिता ती. म्हणजे तुमची दोगांय भयण्याची भुरगीं सुद्दां हय. आवयांक हेल्प करता. हय तेजी भुरगीं हे रिश्वा आनी राजवीर म्हणजे निधन आसतना ती भुरगीं सगळीं भुरगींच म्हणजे गोल्डन हय गोल्डन घालपा वेळार हांव सामकें म्हणजे रेस्ट घेता. म्हणजे हरशें फाल्यां चवथ आनी हे पॉसिबल नाशिल्लें ते भुरग्यांक लागून ते आमी पळयतात. खूब बरें दिसता आयकून की आतांची भुरगीं फक्त हय. ती गेम्स मोबायल, आनी मोबायल घेवन आनी त्या भायर आतांची भुरगीं हितून इंट्रस्ट दाखयता म्हणल्यार खूब बरें. आनी तेंकां रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळें म्हणजे चल आवय बापायच्यान शक्य जावचें ना, ती आतां परत ती कशी करता म्हणून खबर ना. रातचें आमी न्हिदता सण सगळीं वांगडा न्हिदता, उठता सण सगळीं वांगडा उठता, म्हणजे लेट न्हिदप जाता बेगीन उठप जाता, पूण तरी सुद्दां बाबडी जमन आसता कॉलेजीन वचून येता. स्कुलान पयलीं आतां कॉलेजीक पावली. तुवें गणपती करपाक केन्ना सुरवात केली? म्हणल्यार थोडे थोडे करून म्हणल्यार मम्मा करता ते पळोवन पळोवन मागीर पेंटिंग स्टार्ट केलें आनी मागीर पळोवन पळोवन आतां गणपती करपाक कळटाच. कसले कलर यूज करता? वॉटर कलर काय अशें मुर्त्याक मारपाक पूण स्पेशल कलर येता? पर्ल कलर येता गणपती स्पेशल गणपती मारपाक. तूं आतां कॉलेजीक वता आनी तें पेंटींग बी तूं कशें मॅनेज करता? सद्या टायम मेळटा तशें येवन करता. ही आशिल्ली कुळेची धूव आनी जामावलेची सून बबिता हरीश कुरव. ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थँक्यू. हांवूय ट्राय करून पळयता. एक्चुली खूब डिफिकल्ट आहा. लेट्स सी.